प्रितीच्या भावनो तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 20वी चीट 1 आनी 2 आनी 11 ते 18 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचता जेजू खुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाता आनी मारी मागदलेन ही ओस्तोरी जेजू थंयसर तिका जेजूक आपल्या जेजूच्या कुडेक हें घालपाक ऑयंटमेंट घालपाक ती वेता. आनी भाव भयणीनो कितें घडटा, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी मारयेक मेवता आनी तिका सांगता, मोरये हांव आजुनूय म्हज्या बाबा कडेन वचोंक ना. हांव तुज्या आनी म्हज्या बाबा कडेन वेतां, तुज्या आनी म्हज्या देवा कडेन वेतां. आनी भाव भयणीनो आमी जाणूंक जाय की ही ओस्तोरी मेरी मागदलेन एकदम पातकी बायल आहली. तिचे कडसून जेजून 7 देंवचार काडलेले आनी ही ओस्तोरी एकदम वायट जिवीत चलयताली, वायट जिवीत मानताली. आनी कितें घडटा, जेन्ना ती जेजूक मेवता तिचें आख्खें जिवीत बदलता आनी ती जेजूची पाटलावदार जाता. आनी खुर्सा पासून ती जेजू कडेन जेजूच्या फाटल्यान वता आनी जेन्ना जेजू खुर्सार मरता ती थंयसर आसतात जेजूचे माय मोरये बरोबर. आनी जेन्ना जेजूची कूड ते पुरोवंक वेतात तेन्ना ती पळयता खंयसर जेजूची कूड पुरल्या ती. आनी भाव भयणीनो पुनर्जीवन जातकूच जेजू ह्या ओस्तोरेक पयले फावटी मेवता. कोणाकूच पळोवंक ना तो, फकत मेरी मागदलेनाक पयलोच मेवता तो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी समजता की ही ओस्तोरी एकदम वायट जिवीत वाचताली आनी आतां जेन्ना ती जेजूची पाटलावदार जाता, जेजूची शिश्य जाता, तिचें सगळें जिवीत बदलता आनी आतां ती जेजूच्या उतराची जेजूची शिकवण आतां कोत्ता दिसपट्ट्या जिवितांत ती देवाचें उतर पाळटा आनी खरेंच जेजूच्या मोगान ती बरोवन आपलें जिवीत सारता. आनी जेन्ना जेजू तिका मेवता पुनर्जीवन जातकच तो म्हणटा कितें तिका, ती आपलें तिचें नांव तिका म्हणटा, ती म्हणटा मोरये. आनी त्या उपरांत तो तिका सांगता, वच आनी म्हज्या शिश्यांक सांग की हांव पुनर्जीवन जालां आनी तांकां मेळोंक येतलो. आनी भाव भयणीनो हेंच घडटा जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता. जेजू आमकां आमच्या नांवांनी आपयता आनी जेन्ना आमच्या नांवान आपयता आमकां तो आपल्या राजाचें काम दिता, तो सगल्यांक बरी खबर दिवपाक. आयज जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार आहात आमी म्हणटा जेजूचेर भावार दवरता, खरेंच आमी भायर वेता दुसऱ्यांक बरी खबर सांगता जेजूची, देवाचें उतर आमी परगट कोत्ता, आमचें जिवीत खरेंच बदल्लां. देव आमी जें पाटी केलां, आमच्या जिवितांत जें वायट केलां तें पळयना, आमकां सगळें पातकांतलो बक्षिता. आनी देव आमची पातकां पळयना, आमकां बरें नवें जिवीत दिवपाक. जेन्ना आमी ताजेर भावार दवरता, ताच्या उतराचेर भावार दवरता, आमचें सगळें जिवीत जें आमचें वायट आहलें तें विसरता आनी आतां आमकां एक नवें जिवीत दिता, बरें जिवीत एकदम मोलाचें, शांतेचें. आनी देवाचो मोग आमचे भितर भरून आमी आतां पावता दुसऱ्या कडेन देवाचो मोग दिवपाक. भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी हें फेस्त करता मेरी मागदलेनाचें, फकत आमी इतलेंच नियाळ करुया, देव मेरी मागदलेनाचें जिवीत जें तिणें वायट केलें तें पळयना,
पूण तिका जेन्ना ती भावार्थी जाता तेन्ना तिचें जिवीत बदलता आनी आमचें जिवीत जेन्ना आमी जेजूच्या उतरान आमी रिगता आनी तें उतर आमी पाळटा आनी खरेंच आमी जेजूचे भावार्थ जाता तेन्नाच आमचें जिवीत बदलता आनी आमी ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक जेजूची खबर दिवपाक पावता आयज ह्याच उतराचेर आमी नियाल करून हें आमी करपाक फुडें सरोया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा